धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 18 ओळ 1 ते 20 आणि 8. पावलो कोरिंतांत. त्या उपरांत आथेनांतलो भायर सोरून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जोल्मान पोंतुसाचो अकुइला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बराबर निकतोच इतालिये थावन आयलो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सोरचें म्हूण क्लादियुसान हुकूम घाल्लो. पावलो तांकां भेट दिवंक गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बराबर वावर करतालो. कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवारा देवस्थानांत तो वाद चलोयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिदोनिया थावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर तो परगोटीत आसलो आनी जेजू क्रिस्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कोलपोले आनी ताका निंदेचीं उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपलीं ओस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमी जर देवा थावन पडसरून पडशात ही तुमचीच जबाबदारी. म्हाका जाल्यार आनी कसलीच जबाबदारी ना. आतांतन हांव विदेशांक संदेश दिवंक वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो तिकूस जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या वडिलान आनी ताच्या आख्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंतकारांतल्या जायत्या जाणांनी पावलोचें आयकून भावार्थ धरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनांत म्हणलें, भियोव नाका, पूण उलोय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा. म्हणटोच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलो कोरिंतांत 1.5 वरोस रावलो आनी देवाचें उतर तांचे मदें परगोटीत आसलो. पूण गालियोन आखायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकमतान पावलूचेर कोलपोले आनी ताका न्यायसभे मुखार उबो केलो. तांणी म्हणलें, हो मनीस लोकांक समूर्तीच्या नेमांचेर आड देवाक भोजात म्हूण आपले शिकवण्यो ओडटा. पावलो उलोवंक वेतालो, पूण त्या आदींच गालियोनान जुदेवांक म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो ओ अपराधाचो प्रस्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव फावो ते परी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंटो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सोरूंक लायलें. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या वडिलाक घोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो आनी त्या गडबडांची गालियोनान परवा केली ना. पावलो आंथियोकेक परतता. बरेचशे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावां भयणींचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी अकुइला बराबर तारवान पावलो सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणे एक आंगोण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. एफेजाक पावतोच पावलून तांकां थंय सांडली आनी देवस्थानांत वचून जुदेवांकडे तो भासाभास करूंक लागलो. थंय आनीक थोडे दीस राव म्हूण
ताणी ताचे लागीं मागलें तेन्ना ताणें हें मानून घेवंक ना, पूण तांचो निरोप घेतना म्हणलें, देवाक जाय जाल्यार हांव परतून येतलों. असो तो तारवार बसून एफेसांतलो भायर सरून गेलो. सेजारेक पावलो तेन्ना पवित्र सोबेक भेट करतोच तो अंतियोकेक गेलो. पावलोची धर्म परगोटणेची तिसरी भोंवडी. हांगा थोडो वेळ रावतोच गलाशियाच्या प्रांतांतल्यान आनी फ्रिजियेंतल्यान भोंवन पावलो सगळ्या शिसांक घोटाय दितालो. एफेसांत आनी कोरिंतांत आपोलो जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिता. जल्मान अलेक्झांद्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव तारवान एफेसाक पावलो. तो उलोवपांत भोव हुशार आसलो आनी पवित्र पुस्तकां विशीं प्रवीण. सोमयाचे वाटेची ताका बरी शिकवण मेळ्ळोली आनी तो काळजाचे व्हडे उर्बेन उलोयतालो आनी बारकायेन जेजू विशीं शिकवण दितालो. पूण ताका फकत जुआवांच्या स्नानाची खबर आसली. देवस्थानांत तो व्हडा काळजीदारपणान शिकोवंक लागलो. प्रिसिलान आनी अक्विलान ताका आयकलो तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका अदीक बारीक समजणी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावां भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाच्या देण्यान भावार्थी जाल्ल्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवांकडेन बोळान वादविवाद चलयतालो आनी जेजू क्रिस्त म्हूण तो तांकां पवित्र पुस्तकांतल्यान दाखयतालो.